Nove ghi rozudaya ormesvora akana sheganche britume von deva sokita kaya nove ghi rozudaya ormesvora Sol kita kaya por mesmora chamana kita kayo na kora por karat na devache por karon tache novegi rozudaya por mesmora akana sheganche pritume von deva sokita kaya. गायन चालूच दवरचें. Novegi rozudayat por mesmora akana sheganche pritume von deva sokita kaya novegi rozudayat por mesmora akana sheganche pritume von देवा सोगीता गाया. सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसयो. माय मोगाचो युकार आयचे मिसाच्या बलिदानान आज किरीत भाशेन आमी मिसाचे भेटेन सगल्या आमच्या भुरग्यां खातीर मागतले. हांव आज किरीत भाशेन देवान तांकां आशिर्वादान भरूंक आनी आमची भुरगीं सगलीं दोतोनीक येतात तांकां देवान आपल्या आशिर्वादान भरतना आमकांय आवय बापायक आशिर्वादान भरूंक आमी मागुया. आयज सायबिणीची भेट ह्या गोराब्यांनी जाता. इग्रेजा फ्रांसिस्को नुनीस, फोंडवे रोहित दा सिल्वा, दाबोली सांताना आगुस्टीन फेर्नांडीस, आल्तो दाबोली बेला फेर्नांडीस आनी रेजिना मुंदी मेलविल मोरायस ह्या सगल्या भावा भयणांचेर किरीत भाशेन तांच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद आनी सायबीण मायन किरीत भाशेन तांकां आशिर्वादान भरूं म्हूण तांचे खातीर मागुया. आज भावार्थाची ड्युटी पेटयता ह्या गोराबे आल्तो चिकालीम नाझरेत मार्कीस आनी फामील आनी दाबोली आग्नेलो सांताना वाज आनी फामील. किरीत भाशेन देवाचो आशिर्वाद हे आमच्या भावा भयणांचेर आमी किरीत भाशेन मागुया. आमचे फिरगोचेन जोडी जी लग्नीक तयारी करतात तांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक आपल्या लग्नाची तयारी बरे तरेन तांणी करूंक तांचे खातीर मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे ही नावी सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू. मोगाल भुरग्यानो आनी भावा भयणीनो, आयज आमी साद्या काळाचो 32व्या आयतारा 32nd संडे आसा आनी आयचो आयतार आमच्या गोंयच्या माधोम प्रांतान वेदी सेवका खातीर पेटयता. त्या निमित्तान आयच्या सेवा धर्माचो विशय वचात उदारपणान देवाची कुशी जिवितान मानून घेयात. जायते आमचे ल्हान भुरगे उदारपणान वेदीची सेवा करतात, जेजूची तत्वां मुळां शिकतात आनी पवित्र सोबीन तशेंच समाजान देवाचो बरो वावर करतात.
ह्या मिसात वांटो घेतना उदारपणान ओदीक आमचे ल्हान भुरगे वेदीची सेवा करूंक फुडें येवंक, जेजूची तत्वां मुळां शिकूंक, भुरग्यांक आनी आवय बापायंक उदार कालीज मोन ह्या दिनवासनेच्या बलिदानान मागुया. आनी बाबा भयणीनो, खिरीत भाशेन वचात उदारपणान देवाची खुशी जिवितांत मानून घेयात हो विशय आज आमी घेतना पयले सुवातेर आमकां सगल्यांक आमच्या भुरग्यां बाळांक देवान आशिर्वाद बरोवंक आमी मागतना जायते फावटी आमी चुकतांव. आमी देवाचेर एकामेकाचेर आड वेतांव. ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख आमी धरुया आनी देवाचें बोगसणें आमकां सगल्यांक मागून घेवया. सोम्या जेजू वेदी सेवक कशें हें भुरगें आतां आपूण देवास लागीं बोगसणें मागतलें. सोम्या जेजू वेदी सेवा करप म्हणल्यार थोड्यांचेंच काम म्हण समजून संदी मेळटा तेन्ना सोडून दिल्या आनी तुजें आसणें आल्तारा भोंवतणी अणभवूंक हांव फाटीं उरलां. हांव चुकलां सायबा, म्हाका बोगोस. सोम्या काकूतकोर. सोम्या काकूतकोर. एक आवय बापूय कशी करीत भाशेन सगल्यांच्या नांवान आतां बोगसणें मागता. क्रिस्ता जेजू, आयताराच्या मिसाक वो सुटयांनी वेदीची सेवा करूंक आमच्या भुरग्यांकूय न्हिदून दवरल्यांत आनी हे तोरेन तुजी खुशी उदारपणान मानून घेवंक आमी आडकोड जाल्याव. बोगोस म्हाका क्रिस्ता काकूतकोर. क्रिस्ता काकूतकोर. सगल्यांच्या नांवान वेदी सेवकांच्या नांवान किरीत भाशेन आतां आपल्याची चूक ओळखून मागता. सोम्या जेजू, वेदीची सेवा कोत्तेल्यांची हांवें चुकी काडल्यात. तांकां सुदारूंक आदार दिवचे बोदलेक की कोण केल्यात. हेच भाशेन हांवेंनूय वेदीची सेवा करूंक ना. न्हय म्हूण दुसऱ्याकूय करूंक दिवंक ना. म्हाका बोगोस. सोम्या काकूतकोर. सोम्या काकूतकोर. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. महिमा देवा पुंसोर्गी आनी शांती तशा इष्टा संवसारी सर्वेस बरा देवा सुर्गीच्या राया सोदपोत वेदा देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका नीत वाजता. तुझ्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता. सोम्या देवा देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटा. आमची काकूत कर. सगळीं म्हणया. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता. एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन.
हात जोडया सगलीं बरोबर प्रार्थुया. सोर पदवेदा देवा आमच्या कोनवाड्या बापा आमचे वेली सगळीं विघ्नां पयस कर. अशें आत्म्याक आनी कुडीक कसली चाड करनासतना कुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां करपा दी. उपकार आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रासवो चलयता सासनाच्या हा सासना. राजाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी एलिजा उठलो आनी जाफारेत शारांत वचूंक भायर सरलो. तो शाराच्या दारवंट्याशी पावलो तेन्ना थंय एक विधवा जोळो एकठांय करताली. ताणें तिका म्हणलें, एका आयदनांत घालून म्हाका इल्लें उदक पिवंक दिशी. ती उदक हाडूंक वाटेक लागली तेन्ना तिका उलो करून ताणें म्हणलें, उपकार करून म्हाका एक उंड्याचो कुडको घेवन ये. तिणें जबाब दिलो, सोरेस्परा जिव्या देवाच्या नांवान तुका सांगता, म्हजे लागीं उंडो ना. मूठभर मात पीठ आसा आनी बाटल्यांत इल्लें तेल. हें घेवन म्हाका आनी म्हज्या पुताक इल्लें जेवण करूंक हांव हो जोळो एकठांय करतां आनी त्या उपरांत आमी मरतले. एलिजान म्हणलें, भियेनाका, तुवें सांगलां तशें वचून कर. पूण पयलो म्हाका इल्लो उंडो हाड आनी उपरांत तुमकां कर, कित्याक सोरेस्पोर इस्रायेलाचो देव असो सांगता. आख्खे प्रितुमेचेर सोरेस्पोरान पावस धाडी पर्यान दोणांत पीठ उणें जावचें ना आनी तेलाची बाटली रिती उरची ना. ती ओस्त्री गेली आनी एलिजान सांगलोलें तशें केलें. तो, ती आनी ताचो पूत जेवलीं. एलिजा उदेशीं सोरेस्पोरान सांगलोलें तशें दोणांत पीठ उणें जावंक ना म्हूण बाटल्यांतलें तेलूय सोंपूंक ना. देवाचें उतरें. देवाचें वडकार. आमचो जबाब जातलो, आत्म्या म्हज्या सोरेस्पोराची स्तुती कर. परतून म्हणुया, आत्म्या म्हज्या सोरेस्पोराची स्तुती कर. सोरेस्पोर सदांच खऱ्या उतराचो. दुमाळो भोगतोल्यां खातीर तो नीत करता. भुकेल्यांक तो गिरास दिता. कोयड्यांच्यो सांखली सोरेस्पोर तोडून उडयता. जबाब, आत्म्या म्हज्या सोरेस्पोराची स्तुती कर. सोरेस्पोर कुड्ड्यांचे दोळे उगडटा. बागोवलोल्यांक नीट उबीं करता. सोरेस्पोर पोरक्यांक राखता. अनाथ भुरग्यांक आनी विडवांक सांबाळटा. जबाब, आत्म्या म्हज्या सोरेस्पोराची स्तुती कर. बऱ्या मनशाची सोरेस्पोर आपुरबाय करता, पूण पातक्यांची पावलां तो घुस्पायता. सियोना जो पिडकेचे पिडकेन तुजो देव, तोच सोरेस्पोर राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. जबाब, आत्म्या म्हज्या सोरेस्पोराची स्तुती कर. हेब्रोवांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनू, मनशांनी केलें पवित्र स्थान खऱ्या पवित्र स्थानाची फकत एक चित्र. असल्या पवित्र स्थानांत जेजू भितर सरूंक ना. तो खरें म्हणल्यार सर्गीच्या पवित्र स्थानांत भितर सरलो आनी असो तो आमचे खातीर देवा मुखार उबो जालो. महायाज्ञीक वर्साचे वर्सा आपले नोयते रगत घेवन पवित्र स्थानांत भितर सरता. अशें कित्याक आपली भेटवणी बोगोर करची गरज ना तर संवसार रचला ते मेरेन ताणें जायते पावटी सोंसचें पडटलें आसलें. पूण आतां
ह्या निमाण्या कालार एकेच पावटी आपणाचो यत्न करून पातक काडून उडोवंक तो दिश्टी पडलो. जशें मनशां एक पावटी मोडटात आनी त्या उपरांत तांकां जोडटी आसा, तशेंच सोमेस्ताची पातकां आपणाचेर घेवन काडून उडोवंक क्रिस्तान एके पावटी आपणाचो यत्न केलो. आनी दुसरे पावटी पातकांक लागून न्हय, पूण ताचे वाट पळोवन आसात तांकां तारोणाचें इनाम दिवंक तो दिश्टी पडटलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. कशे मनान जी कोण गरीब ती खरेंच बागी, सर्गीचें राज खरेंच तांचें. Zoe sorbes foram, Zoe sorbes foram, Zoe sorbes foram, Zoe sorbes foram, Sorvis po तुमचे सोवे आसू. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आपले शिकोवणेन जेसून उरपोजीक म्हळें, दोन शास्त्र्यां विशीं चतूर रावात. लांब लांब आंगावली घालून भोवूंक, तिंट्यार सालाम घेवंक, देवस्थानांनी वयल्या पयल्या जाग्यांचेर बसूंक आनी जेवणाक पयल्यो सुवाते घेवंक तांकां जबरूच बरें लागता. लांब मागण्यांची फिसां घेवन विद्वांची घरां दारां ते खावन उडयतात. तांकां तेवून लांब जोडटी फावो जातली. आनी जेजू दोन पेटी मुखार बसून लोक कसो पेटेन दुडू घालतात तें चोत्रायेन पळोवन आसलो. आनी सबार ग्रेस्त मनीस खूब दुडू घालताले तेन्ना एक दुबडी विधवा आयली आनी तिणें 2 सुपुल्ले नाणे एका पावा इतले तांतून घाले. आपल्या शिसांक आपोवन ताणें म्हळें, पेटेन दुडू घातल्यात तितल्याय भितर हे दुबडे विधवेन ओदीक घालां. तो सोगल्यांनी ओगडे आसलें तांतलें घालें, पूण आपल्या दुर्बळपणांतलें आसलें तितलें आपल्या जेवणा खाणाक जाय आसलें तें लेगून हिणें घालें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. मोगाड बाबा भयणीनो, आज 32वो आयतार आनी आज वेदी सेवकां खातीर भेटयलेलो आयतार. टुडे इज अ संडे डेडिकेटेड फॉर द ऑल्टर सर्वर्स. इट्स अ 32nd संडे ऑफ ऑर्डिनरी टायम. मोगाड बाबा भयणीनो, आयच्या दिसाक एक धाकटुली गोडणी एका याज्ञिकाच्या जिवितान घडल्या ती तुमकां सांगता. रॉनी नांवाचो एक तरणाटो आसलो. ल्हानतान वेदी सेवकांक तो किरीत भाशेन मिटिंगेक वेतालो, ऑल्टर सर्वर्स मिटींग, आनी सदांच मिसांत आपूण हाजीर जावन वेदी सेवक कसो तो जातालो. ल्हानतान ताची इच्छा आसली आपूण एक पाद्री जातलो. जसो काल बोलांटलो ताणें आपल्या आवय बापायक सांगलें. आवय बापूय गरीब देखून आवयन ताका म्हळें, वचो नाका, कित्याक आमचे लागीं आनीक भुरगो ना. तूं एकलोच आमचो आपुरबायचो. आमकां कोण पळयतलो जाणटे पिरायेर? आमची कोण सेवा करतलो? आमकां कोण आमचो परामोस करून आदार दितलो? आनी आयकून रॉनी आपलें मन ताणें बदल्लें. इतलेंच न्हय,
दुसरी आडकोड ताच्या जिवितान आयली ती म्हळ्यार ताचो बापूय सोंपलो आनी सगली जबाबदारी रॉनीच्या खांदार पडली. तो व्हडलो जालो, नोकरेक लागलो आनी आपलो वावर दिसपोटी करून आपल्या जिवितान तो आपल्या आवयचो सांबाळ करतालो. एका दिसाक असोच मिसाचे भेटेन वांटो घेता आसतना ताणें आयजचें जें शुभ वर्तमान आसा तें आयकलें. एके विधवेन 2 पेटीन 2 नाणे घातले आनी थंयसर प्रवचनकार म्हणूंक लागलो, आपल्या लागीं आसलें तितलें हे विधवेन घातलें. आपल्या लागीं आसलें तितलें विधवेन घालून आपल्याचें चिंतलें ना, पूण देवाच्या उदारपणाचेर ती पातयली. हें आयकून बाबा भयणी रॉनीन चिंतलें, कित्याक काय हांव देवासो उदार जावंक ना, कित्याक जाय हांव असो मोजें चिंतून ह्या संवसारांत जिवंक लागलो. ताणें वचून आपल्या आवयक सांगलें, हांव परतून सेमिनारीन शिकूंक वेतां. आनी तिच्या आवयन ताच्या आवयन म्हणलें, देवाक दिल्यार देव आमकांय दितलो. हें चिंतून आवयन म्हणलें, वच. बाबा भयणो, आज हो भुरगो यादनीक कसो पाद्री कसो जावन फिरगोजांनी वावुरता. मुखार बाबा भयणीनो, जो मनीस देवा सवें उदार जाता, देव ताका दुपोट देण्यानी भरून आपुणूय ताचे सवें उदार जाता. हें आयच्या 3 वाचपांनी आमकां मेळटा. पयलें वाचप आमी किरीत भाशेन घेतलां तें आमकां मेळटा पयल्या वाचपान. आयचें पयलें वाचप आमी किरीत भाशेन वाचलां राजांच्या पुस्तकांतलें आनी थंयसर आमकां मेळटा कशे तरेन एक विधवा आपूण झेराफेत नांवाची गांवांत ती वावुरताली आनी थंयसर आपली लाकडां ती पुजायता आसतना एलिजा प्रवादी तिचे सोशी वेता आनी तिचे सोशी वचून तो एक प्रार्थना करता, म्हाका भूक लागल्या अशें म्हणटा, म्हाका कितें खावंक दी. आनी विधवा आपल्या एकल्याच पुता बरोबर जियेताली. ती म्हणटा, दोणांत मूठभर म्हजे लागीं पीठ आसा आनी थोडेंशें तेल आसा, म्हाका आनी म्हज्या पुताक आयचे रातीक हें पावतलें आनी आमी उपरांत भुकेन जियेतलीं. आनी एलिजा प्रवादी तिका म्हणटा, कित्याक तूं भियेताय, म्हाका पयले सद्याक भूक लागल्या, कितेंय तरी कर, म्हजो परामोस कर. आनी विधवा वेता भितर आनी बाबा भयणो दोणान आसलेलें मूठभर पीठ घेता, तेलान कालयता आनी एलिजाची सेवा ती करता. बाबा भयणीनो, जितली ती पीठ काडटा ह्या दोणांतलें पीठ बाबा भयणीनो उणें जायना, जितलें तेल ती रोखयता हें तेल बाबा भयणीनो बरोच रावता. देवाक दिलें, देव उदारपणान तिचें सवें उदार जाता. कित्याक बावार्थान तिणें देवाचें उतर मानून घेतलें, तिणें देवाचेर विस्वास दवरलो, आपणाक उणें केलें आनी जो आपणा सवें प्रवादी आयिल्लो ताका तिणें पयली सेवा करूंक चिंतलें. जो मनीस आपणाक उणें करून उदारपणान दुसऱ्यांक दिता ताका देव ओदीक देण्यांनी भरता, देव ताका दुपोट दिता. गॉड लव्स अ चीयरफूल गिवर अशें आमी आयकता आनी हेंच कितें ह्या विधवे सवें घडलें. आयचें दुसरें वाचप हेब्रावांक बरयलेली चिठींतलें वाचप आमी आयकलां. थंयसर बाबा भयणीनो आमी आयकता, आदल्या कोरारान बैलांचें रोगोत काडून यादनीक महायादनीक आसात ते देव मंदिरांत अर्पण कशें देवाक भेटयताले आनी देवाक भेटोवन मनशांच्या पातकां खातीर ते थंयसर प्रार्थना करताले. जेजू आपुणूच खूद आपलें जिवीत देवाक उदारपणान भेटयता, आमच्या पातकां खातीर आपूण बोली कसो जाता आनी सासणाक आमकां जिवीत मेळचे खातीर खुर्सार मरून आमकां बापाचें हें उदारपणाचें देणें फावो तो करता. आपूण एकदां मरून सासणाक बाबा भयणीनो तोखता तसली बोली कशी जावन आमचे खातीर जेजू अर्पण करून आमकां सगल्यांक पातकांतली तो मेकळी करून वाटायता. आमी सगलीं बाबा भयणीनो ह्याच बोली केल्ल्या जेजूच्या वरदाना उदेशी आज क्रिस्ती भावा भयणां कशीं ह्या संवसारांत ताच्या उदारपणा खातीर ह्या संवसारांत जिवंक पावता आनी हाका लागून एकदां बोली जावन मेल्लो मेंढरो आनीक बरो तो मरो ना अशें आमकां मेळटा देखून
ह्याच मेंढऱ्या उद्देशी आमकां जिवीत फावो जालां आनी ताच्या उदारपणा खातीर आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां म्हूण हे चिठींत आमकां मेळटा. आयचें शुभ वर्तमान काय बरें आमकां ह्या शुभ वर्तमानाचें लिसांव मेवता. एक विधवा भावा भयणीं देव मंदिरांत येता आनी जेजू भाव भयण आपल्या शिसांक घेवन दोन पेट आसा थंयसर बसता. डोनेशन बॉक्स आसा थंयसर. देव मंदिरांत 13 धर्म पेट्यो आसल्यो म्हणजे 13 डोनेशन बॉक्सीस आसले. एका डोनेशन बॉक्सान लोक तेल घालतालो, एका डोनेशन बॉक्सान तांदूळ घालतालो, एका डोनेशन बॉक्सान फोडां घालतालो, एका डोनेशन बॉक्सान घोडयेक लोक भावा भयणीनो थंयसर पयशे घालतालो. जेजू हें सगळें पळयता. बरे आस्तीक मनीस आपल्या लागीं आसलेले पयशे घेवन 2 पेटीन ते पयशे घालताले. आपल्या लागले आसलेले ते दुसऱ्यांक दाखोवंक येवन ते पयशे घालता आसतना हे 2 पेटीन घालता आसतना जितलो तूं जोड घालता तितलो आवाज जातालो. तूं समज लायट घालता जाल्यार गोमतालें. तो हलको ताणें घातला म्हणटूच उण्या मोलाचो पयसो घातला. त्या तेंपार रुपया नासले. त्या तेंपार भाव भयणीनो सगळे ब्रासाचे कॉयन्स आसले. आनी हाका लागून तूं जें कितें घालतालो ते आवाजाचेर गोमताले कितले पयशे घाले. आस्तीक मनीस आपल्या लागीं आसलेले हे बाबा भयणीनो पयशे हे 2 पेटीन घालता. एक विधवा येता आनी बाबा भयणीनो हे 2 पेटीन 2 नाणें ती घालता. जेजू हें पळयता आनी उपरांत आपल्या शिसांक म्हणटा तुमी कितें पळयलें. आनी शीस म्हणटात ही विधवा आयली आनी तिणें 2 नाणें घातल्यात ते हांवें पळयले. आनी बाबा भयणीनो जेजू म्हणटा हांव तुमकां सांगता तिणें आपल्या लागीं ह्या म्हयन्याभर रेशनाक पयशे आसले आपल्या लागीं आसले तितलेंय तिणें देवाक अर्पण केलें. म्हणजे देवा सोवें ती अदीक उदार जाली. आपलें तिणें चिंतूंक ना. भावार्थान तिणें देवाक भेटयलें. ह्या तिच्या उदारपणा खातीर हांव तिका वाखाणटा अशें जेजू म्हणटा. कित्याक तिणें आपलें चिंतूंक ना पूण 2 दान देवाक भेटूंक तिणें ह्या 2 पेटीन घातले. आनी ह्या तिच्या उदारपणा खातीर खिरीत भाशेन देव तिका अदीक देण्यानी भरतलो म्हूण हांव तुमकां आश्वासन दितां. आनी काय बरी ही उतरां आज जेजू म्हणटा. आपल्या जेवणा खाणाक जाय आसलें तें लेगून हिणें घातलें. हाका लागून तिच्या उदारपणा खातीर देव तिका अदीक देण्यानी भरतलो. मोगाड बाबा भयणीनो आज ह्या 3 वाचपां उद्देशी आमकां कितें शिकोवण मेळटा. देवाक पयले सुवातेर आमच्या जिविता खातीर आमी दिनवासुया. लेट अस थँक गॉड फॉर आवर लायफ. बिकॉज देवान आमकां सगल्यांक बऱ्या देण्यांनी भरल्यात. गॉड हॅज गिफ्टेड अस विथ सो मेनी गिफ्ट्स. इतलेंच न्हय सो मेनी टॅलंट्स ही हॅज गिवन अस. देवान आमकां सगल्यांक ह्या संवसारांत युनीक रचल्यांक एकल्याक आमकां सगल्यांक देण्यांनी भरल्यात जाल्यार पयले सुवातेर आमी देवाक दिनवासुया. दुसरे सुवातेर देवान आमकां मोगान रचल्यांत. ही हॅज क्रिएटेड अस इन लव. म्हणटच जरी तर देवान आमकां मोगान रचल्या जाल्यार देव आमचे सोवें उदार. गॉड इज जेनरस विथ अस. आमी भावा भयणीनो एकामेका सोवें उदार जावया. आमी एकामेकाच्या गोरजांक पावुया. आमी एकामेकाक आदाराचीं जावया. आमी एकामेकाक फूल ना पाकळी दिवन आमच्या गरीब भावा भयणांक खिरीत भाशेन आदार दिवया. म्हजे लागीं जायतें आसा म्हणून न्हय पूण म्हाकाच उणें करून हांसत्या तोंडान जेन्ना हांव दितां तेन्ना देव म्हजो अदीक मोग करता अशें भाग्योवन पावलो म्हणटा. बाबा भयणीनो तिसरे सुवातेर आमी आमच्या जिवितांत जियेता आसतना खालती जावया. आज आमी वेदी सेवकांचो दीस समारंभतांव. आमच्या कुटुंबांनी जायतीं आमचीं भुरगीं आसात. म्हज्या कुटुंबान म्हजे आवयन उदारपणान म्हाका देवाक भेटयलो. देखून आज तुमकां मिसाचें बलिदान करूंक म्हाका हो सोयीक मेळ्ळो. आज भाव भयणी हांव पाद्री जालो जाल्यार म्हज्या आवय बापायन आपल्या उदारपणान देवाक भेटयलो. देखून देवाक हांव आर्गां दितां. तुमच्याय घोराब्यांनी तुमचीं भुरगीं बाळां आसात. तांकां उदार जावंक तुमी तांच्या मनांत घालात. जेन्ना ती मिसाक येतात तेन्ना मुळात देवाचें बलिदान भेटोवंक आमकां पाद्री माद्रीची गरज. आमच्या भुरग्यांक
मोतींत आमी देवाचें आपोणें घालूंक दिसपोटी वावरुया. जायते पावटी बाबा भयणो आमी बेश्टीच फालां मारतात. फादर तें आमचेर ना, देवाचेर दवरलेलें आसा, देवा ना तें देणें दिवंक जाय. वय, पूण तुका आवय बापूय कसो एक हातयार केला. तुका आवय बापूय कसो ह्या भुरग्याक ताच्या मनान घालूंक देव भोक्ती दिवंक तुका देवान नेमला. ह्या भुरग्याच्या मनांत आमी घालुया. सायंटिस्ट जाल्यार पुरो न्हय, दोतोर जाल्यार पुरो न्हय, इंजिनियर जाल्यार पुरो न्हय, बरो व्हडलो ह्या कंपनीचो मालीक जाल्यार पुरो न्हय, IT प्रोफेशनल जाल्यार पुरो न्हय, पूण एक यादनीकूय आमकां गरजेचो. तेन्नाच की हो यादनीक आमकां आमच्या जिवितान मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां पावतलो. आयच्या दिसाक आमी सगळीं खालती जावया. देवाच्या उदारपणा खातीर आमी देवाक दिनवासुया. आमी आमच्या जिवितान दुसऱ्या सगळें उदार जावया. आमच्या जिवितान आमच्या भुरग्यांक उदार जावंक आमी शिकोवया. आमची भुरगीं आतां सगळीं स्वार्थी जाल्यात. दे बिकम सेल्फीश. कित्याक आमी आवय बापायनी शिकयलां, डोंट गिव, डोंट अलाव हिम टू टच युअर थिंग्स, डोंट शेअर युअर थिंग्स, यू ईट, इट इज मेंट फॉर यू ओनली. ना, आमकां कितेंय दिलां देवान आमी दुसऱ्यांकूय दिवंक वावरुया. तेन्नाच गॉड लव्स अ चेअरफूल गिवर. हेंच मनान धरून आमकां सगल्यांक उदीक खालती जावन देवाच्या उदारपणा खातीर दिनवासतना आमी उदार जावंक वावरुया. हीच कृपा आमकां सगल्यांक मागून घेवया. उबी रावया. आनी वेळार आमचो भावार्थ उच्चारून सगलीं बरोबर म्हणुया. सोत मानता देवाक, सोद पदवीदार बापा, सरकार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी समावलो, आंकवार मारयेतान जल्मलो, पंच पिलाताक अनेक वर्स सोंसले, ताका कुसार चडलो, तो मेलो आनी ताका निगी पिलो, तो मेल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, सोद पदवीदार देवबापाच्या उजव्याक बसला, तुयें जिव्या मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो, सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातक्यांचे मोक्षणे, कुडीचें जिवन पळोवन सासणाचें जिवीत. आमेन. खरें उदारपण आमी कितलें दिता ताचेर न्हय, पूण कसल्या काळजान दिता ताचेर दवरलेलें आसा. विधवे अस्तोरेन खरें उदारपण दाखयलें, तसलेंच उदारपण आमी देवाची कुशी मानून घेवंक. कांय मागणी आमची आतां बापाक आमी ताचे मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडारांनी आपले कोडे चड आसा तातूंतले न्हय, पूण उणें आसा तातूंतले आपले पोजेक सेवा खातीर दिवंक, देवाची खुशी म्हूण घेवंक आपले पोजेक ते आदाराची जाव पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूत कोर. आमचे राजकी फुडाऱ्यांनी आपलो फायदो पळय नासतना आपले पोरचेचे बरेपणा खातीर वावरूंक तांकां उदार आनी आयतें मन फावो कोर म्हूण मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूत कोर. आमच्या वेदी सेवकां खातीर मागुया. वेदीची सेवा करतना जेजूच्या तत्वां मुळ्यांनी ते गिरेस्त जावंक आनी जेजू भाशेन आपले जिवीत उदारपणान आनी भागीवनपणान बांदून हाडूंक देवाची कृपा तामकां मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूत कोर. मागुया.
मागुया सगळ्या आमच्या तिरावनी संस्कार घेतलेल्या भुरग्यां पासत ताणें पवित्र आत्म्याचे उदारीन समाजान एक खरो आनी नीज जेजूचो नमुनो जावंक पावल्यार पुरो म्हूण मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कर. ह्या म्हयन्यांत जातोल्या सान फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकाचेर दोळबजा दाखोवणे समोरल्या सगळ्यांनी उदारपणान आनी एकवटान ही तयारी करूंक आनी ताचे भाशेन आमी देवाची खुशी आमच्या जिवितांत मागूंक आमकां बापाची मंजत मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कर. थोडो वेळ उगी रावन आमची खासगी मागणी बापा मुखार आमी दवरुया. दयाळ बापा कालतिकायेन आनी उदार कारसान तुजे मुखार दवरलेल्या मागण्याची तुजी दयाल दिसकाल ती मानून घे आनी आमी मागूंक चुकल्या ताचेरूय तुजी नदर घालून आमचे गोजे परमणे आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. गायन घेवया C25 पेज नंबर 39 C25. बापा नामचे लागी दिवूंक तुका उत्तम देणी, देखून आमी ही तुजी भुरगीं आख्खी प्रितूम करता वेदी, तिचे तुका समर्पिता संवसारांतली सोरवा सोसनी. मोगाल बापा घे तूं मानून हेंच आमगेलें व्हडून येपण, दातान काशीन दिता घालून तुका आमचें सीन अर्पण. मोगाल बापा घे तूं मानून हेंच आमगेलें व्हडून येपण, दातान काशीन दिता घालून तुका आमचें सीन अर्पण. मोशा बाबूने मोशान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवबापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या नाकी पवित्र सोबेच्या देवाक सजळीसपर मानून घेवं. मोगाळ बापा ह्या बलिदानान तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणाचो समारोह आमी चलयता. ही आमची बेटोवणी प्रसून जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपट्या जिवितांत जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया, आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारान सासनाचे देवा सोर काडी आनी सोर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मारितान जल्म घेतलो. कुसाचें मरण सोसून सासनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें.
देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गीच्या सोल दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 dărbaranțo sorves potu. Sorgani संसार बोला तुझ्या वैभवान, उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सुसूंक विचारदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसोने मेरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गोट पोर गोटुया. Sumia Jesu ami undo खाता ani ekachi pieta titlet moti tu वैभवाय सोर ami tuje moron porgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. ओ जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरी आनी सिमांव आमच्या गोवणी बापाक आनी सगळे याज्ञिके वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो परमोत्सव धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजुरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये संगाती तिचो पुती बागेवन सुसे बागेवन धर्मता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सोर पदवेदार बापा सर्वोंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. दोर दिसाक विधवे भाशेन आमी देवा सोवें आमकां दिल्या त्या तालेंताचो उपयोग करून आमकां दिल्या त्या बऱ्या गुणांचो उपयोग करून उदार मनान दुसऱ्यांची सेवा करूंक खालती जावन आमी दुसऱ्यांक आमचे लागीं फूल ना पाकडी आसा जाल्यार दिवंक वावरूंक जेजून आमकां प्रार्थना करूंक शिकयलां. खतखत्यान जेजून शिकयलेलें प्रार्थना सगलीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तांणी पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान नोतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्म दांगुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसका जे खुशी परमेन तिका शांती दी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तो जियेता राजपूत चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं माई मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटले आमची काबूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटले आमची काबूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शिरी संसाराचे पाप काटती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन देवा तू सोर बरो रोचनार मोसो दोनी करो सगळ्या काळजा निस्मोक तुजो हांवें सदांच करूंक फावो देवा तुज्या मोगाक लागता
मोचे तुका दिता देवा तुझ्या मोगाक लागता काळीज मोचे तुका दिता काळीज मोचे तुका दिता. कोणवड्या बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणांत तुवें आमकां दादोशी केले देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जाला तें सर्गीचें बोड खऱ्या मनान केल्ले चाकरेन आमचे भितर तोगच्याक तुजो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल. उपकार आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. अशें बसुया. गेल्या आयताराक आमचे फिरगोजेन कलेक्शन जालां 28,290 रुपया. दाबोली कॉपेलान 1,330 रुपया सगळे मेळून 29,620 रुपया. येता तो आयतार जावन आसा सद्या काळाचो 33वो आयतार 2 मिसां. पयले मीस 6:45 वाजता मांडावोड सांबाळूंक होली क्रॉस समुदाय आसोय दोंगरी. दुसरे मीस 8:30 वाजता मांडावोड करपी पॅरिश यूथ. मीस जाल्या उपरांत दोतोनीच्या भुरग्यांक किरीत भाशेन त्या दिसाक दोतोन आसची ना पूण त्या दिसाक तांकां स्पोर्ट्स जातलो. म्हणटच चोत्रायदोची भुरग्यां खातीर किरीत भाशेन त्या दिसाक आमी स्पोर्ट्स करतले म्हूण तुमकां आदी फुडेंच कळयता. ताका लागून भुरग्यांनी सगल्यांनी त्या दिसाक येवचें म्हूण आमी मागता. पवित्र संस्काराची बुजवण बुधवारा दिसा 6:30 वाजता आमची फिरगोजेन जातली. मांडावोड करपी आसोय दोंगरी सॅक्टर आनी शुक्रारा दिसा सकाळची 6:30 वाजता. आमचे इगोजेन सोनवारा दिसा आयताराचे मीस जे ऑब्लिगेशन मीस आसा तें सोनवारा दिसा इंग्लीश भाशेन 6 वाजता. दाबोली कॉपेलान 6:30 वाजता किरीत भाशेन तें कोंकणी भाशेन जातलें. आज किरीत भाशेन समुदायाच्यो जमाती होली फॅमिली समुदाय नाकिली रॉकी फेर्नांडिसाच्या घरांत 5 वाजता. सेंट पिटर्स समुदाय वालीस सायड सायमन पेरेराच्या घरांत 5:15. सेंट ट्रिजा ऑफ कोलकाता समुदाय देवस्वा घरांत फ्रांसीस फेर्नांडिसाच्या घरांत 6 वाजता. सेंट इग्नेशियस de Loyola समुदाय एलिगांजा जेनिफर आल्फोन्सो हाच्या घरांत 5:30 वाजता. किरीत भाशेन सोमार न्हय पूण मंगळारा दिसा 12 तारखेर फादर आग्नेल पिलार आमी जाणाव ताची नोवेना सुरू जातात फाल्यांतान. म्हणटच आमचे फिरगोजेक चिखलेचे फिरगोजेची रोमारी आसा. आमी ह्या नोवेनाक वचूया बाबा भयणीनो. त्या दिसाक 5:15 सांजेच्या वेळार ही रोमारी आमकां दवरलेली आसा. आमी सगल्यांनी वेचें कित्याक तो मानेवंत आमी जाणा बूक दिवंत 5 वाज जाला ते भाशेन आतां ताका बागयोंत म्हणून पाचारूंक आल्ताराचो मान मेळूंक पादाग्नेला खातीर आमच्या मागण्याची गरज. हाका लागून सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं आनी सोर पदवेदार देव
बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक आमेन. उच्च न्यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गायन घेऊया F12 पेज नंबर 91 F12. देवा मंदिरांतली आता खुशाल काजार, देवा शांती भायर सोडून दारां येता. हालेलुया 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 हालेलुया. एकटायचे नामी वाटून घेतला उंडो सोरो. कुशल घाये निवास घायलो. देवा मंदिरांतली आता कुशल काजार, देवा शांती भायर सोडून दारां येता. हालेलुया